इलेक्ट्रिक गाडयो घेतिल्ल्या गाडेकारांक फुडल्या 2 सप्तकां भितर सबसिडीचे पैसे दितले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या। हे खातीर सुमार 5 कोटी रुपया सरकार खर्च करतले जाल्यार 219 जाणांक गाडयाच्या सबसिडीच्या येवजणेचो लाव मेळटलो अशी माहिती तांणी दिल्या। आमचेर टिका जाताली की आमी सबसिडी दिना म्हणून। आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंट एप्रूव्ड सबसिडी केली। त्यात 2 विका भितर प्रत्येक जवळ जवळ 219 बेनिफिशियरांक आमी 5 कोटी 5.5 कोटी कितले तरी दिवपा आशिल्ले ते सगळे आमी आतां ते 2 विकात दितले। मुख्यमंत्र्याचो आमी हातान पयलीं कागद बेनिफिशियरा कडेन पावयतले आनी त्या नंतर पयशे आमी तांचे कडेन एकाउंटाक घातलेले। बायोगॅस प्लांट बेस्ड ऑन किचन वेस्टाचेर जो बायोगॅस प्लांट करपाक जाय तो घेवपाचो आमी निश्चित केला। सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टम जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात राबोवपाची ठरयल्या। सोलर स्टीम प्रोजेक्ट जो आसा तो घेवपाचो ठरयला आनी ही सगळी टॅक्नॉलॉजी आसा अग्नी 69 मिरर टॅक्नॉलॉजी ही टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी मुखार वचपाचें ठरला।